हांव खेळा मंत्री आसतना सावन गोंयांत राष्ट्रीय खेळ जावचे असो म्हजो आग्रह आशिल्लो आनी राष्ट्रीय खेळा खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेगीत त्या वेळार तयार आशिल्लें, मात कोविडाक लागून तेन्ना आमकां राष्ट्रीय खेळांचें आयोजन करपाक मेळूंक ना अशें मत आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान उक्तायलें। आतां राष्ट्रीय खेळाचें आयोजन गोंयांत जाता ही गोंया खातीर खूब अभिमानाची गजाल आनी खेळा संघटनांनी ह्या सर्तींनी वांटेकार जावपाक पंगड तयार करचे हाचें आवाहनूय आजगांवकारान हे वेळार केलें। आज हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज ताका जे लास्ट जे काम करपाचें आहा तें केलां आनी तयारीन दवरलेलें आज आमी केन्नाय तयारी आहा। ही गोंयाची एक अभिनंदाची गजाल आसा की नॅशनल्स गेम आमी ऑर्गनायज करतात गोंयांत। ही फकाणां न्ही, हें व्हडलें एक स्वप्न हें जे आहा पळय तेंच्यांनी आमकां परवानगी दिवं नासलेली म्हणून तें उरलें। तो म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नासलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसलेलो ही तुमची इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको रेडी आसलेलो। आतां काही प्रमाणात मायनर अशी कामां आसलेली ती करून घेवपाक जाताली, तेजें व्हडलें कांय नासलेलें। पण आज हेजें व्हडलें स्वप्न आज कंप्लीट जाता। हे प्रमोद सावंताक आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो गोविंद गावडे आहा तेजें हांव मनांतल्यान अभिनंदन करता आनी खरोखरच लोकांक ही नॅशनल गेम जातल्यो काय ना अशें एक हें जाल्लें टेन्शन जाल्लें, पण आज जाता आनी तें आमी फुडें व्हरता ही आमची ताकद। इतलें म्हाजें तें बेळ्ळें की हांव आसतना हें जावं ना, हें केन्नाय म्हाका फील जाता सगळी तयारी आसतना, कारण हेजें व्हडलें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा जे आज उबी केलां आमी, तुगेले ग्रावंड्स, इंडोर हॉल सगळे कडेन म्हाज्या पेडण्या असल्या गांवांनी आमी नॅशनल गेमी खातीर इंडोर हॉल केलो। स्पोर्ट्स क्षेत्रांत काम बरें चल्लां आनी गोंय फुडें व्हरतलो, ताका एक चॅलेंज आहा ती ह्यो नॅशनल गेम्स करप म्हटल्यार आमच्या जे गोंयचे जे प्लेयर आसा हांव सगळ्यांक आव्हान करता एसोसिएशनाक की हेंच्यांनी आतां आपली टॅलंट दाखोवची। आमचे भितर गोंयकारा भितर नॅशनल गेमी खेळपी भुरगे आसात हें दाखोवन दिवपाचें आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाणे आज स्पोर्ट्सान मुखार हाडपा खातीर प्रयत्न करचो आनी स्पोर्ट्सा भितर आज भुरगे तयार करचे। तेन्ना ह्या एसोसिएशनाक हांव वालोर दिता की तेंचे भितरल्यान क्लबा भितरल्यान भुरगो तयार जाता।